म्हणल्यार ते खांडेपार ब्रिजा पोंदाक आसा. आतां आमी हांवें पळयलां हांगासर कितलेशेच देवाचे फोटो हांगा उडयल्ले आसा, उदकान उडयल्ले आसा, थोडे भायर आसा. आनी अशे जे प्रश्न, एक मोठो प्रश्न निर्माण जाता की ह्या वाठारान काय धर्मांतर जाता काय कितें, असो एक मोठो प्रश्न आसा. हांव हांकां पंचायती कडेन रिक्वेस्ट करता, जे कोण CCTV कॅमेरा लायला ते थोडे न्हंयचेच्या धडेन अशें तशें मातशें हें करात, कितें जेणे करून असले जे कोण हाडून हांगा उडयता किंवा पुला वरसून उडयतात तेजें मातशें हें करचें. CCTV गरज आसा. CCTVची गरज आसा. आनी कारण म्हटल्यार CCTV लायलेच म्हणून जायना, पूण तेजेर ती दंडात्मक कारवाई जाल्यारूच लोक मातशे खंय तरी जाग्यार येतले. नाजाल्यार ते CCTV कॅमेरा नाजाल्यार अशें देवाचे फोटो हांगा पडटले. अशेंच हें जातलें. ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता. तशेंच लोकांकूय मागता, जे तुमी ते फोटो बी कितें पळय उदकान उडयता, उदक पोल्युटेड जाता, तेजेरूय म्हणजे सगळ्यांनी प्रत्येकानी जर असो जर प्रयत्न करीत जाल्यार हें उदक पोल्युटेड जावचें ना. कारण हे उदकाक आतां सामकें उदक म्हटल्यार तें सामकें एसेन्शियल थिंग जाल्लें आसा.